एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोलना बेली. आयज ऑगस्टाची 11 तारीख 2024 आयतार. आयज लोतोले पंचायतीन लोतोलच्या गांवान आयज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा आसलेली आनी ह्या ग्रामसभेक हांवें म्हाजें हाजीरपण दवरलेलें थंय. आनी त्या ग्रामसभेन मिटिंगेक जेन्ना सरपंचान हो मुद्दो काडलो थोडे जाणां लोकांनी एक शिटकावणी कशी दिली आनी एक प्रिकॉशन घेतलें की ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा नाल्यान वायट जावची न्हू म्हणून. आनी ती ग्रामसभा इलिगल म्हणून जावचें न्हू म्हणून तेमी एक प्रिकॉशन घेतलें आनी जे सेक्शना अंडर ही ग्रामसभा घेतली ती लिगॅलिटी तिची दाखोवन ही ग्रामसभा फुडें वयली. आतां बरी खबर म्हणल्यार लोतोलच्या गांवांच्या लोकांनी सगल्यांनी भाव भयणांनी सगल्यांनी एकठांय जावन जायतो लोक आख्खे हॉल भरले लोकांनी आनी एका थाड्यान सगल्यांनी जोरी तर सनबर्न खूंय येवचें आसा म्हूण जावं दुबा आसूं ओर परमिशन घेवं वो घेयनाका वो हेज्या फुडें पासून परमिशन घेवंक येयलें जाल्यार तेचेर निशेध मारपाचें थाराव घेतलो. आनी तेमी मानून घेतलें हें सनबर्न ही पिडा हें पॉयजन आमकां हिंगा नाका. तांकां वेर्णेच्या गांवांत तो नाकाच नाका. लोतोलच्या लोकांनी ना म्हटलें एकाच तोड्यान एकाच सुरान आनी सावथ गोवान तें तर नाकाच आनी ते आख्ख्या गोंयांत नाका म्हणून तेमी हो थाराव घेतलो. आनी ह्या मुद्द्याचेर एक सिंगल मनीस पासून कोणेच मानून घेवंक ना ते सनबर्न कोणाकूच जाय म्हणून. इनफॅक्ट 100% सगळ्या लोतोलचो इतलोयचो गांवचो लोक आयिल्लो तेमी सगल्यांनी तेजेर निशेध मारलो. आनी ह्या कारणाक लागून हांव सगळ्या आमच्या लोतोलच्या लोकांक गांव भावांक भयणांक सगल्यांक पंचायतीच्या मनशाक म्हणनाका आनी हेराक जे कोण वावुरले हो सनबर्न नो टू सनबर्न म्हणपाक हें सनबर्न गोंयांत नाका म्हणपाक हांकां सगल्यांक शाबासकी दिता. कॉंग्रॅच्युलेशन माय सॅल्यूट टू ऑल ऑफ यू. आनी हेच बरी सगळ्या पंचायतींनी सावथ गोवान म्हणनाका पयले सुवातेर हे पिडा जी सावथ गोवान येता म्हूण डिक्लेअर केल्या ती पयली सावथ गोवांतली पिडा ही भायर काडून उडोवपाक सगळ्या पंचायतींनी चड करून आतां जे वेर्ना नुवे एरियांनी आहा तेमी ताबडतोब अशेच तरेन जावं जाता जाल्यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवन ही पिडा नाका म्हणून डिक्लेअर करपाचें सो दॅट आमच्या कडेन एक हात्यार आसतलें की आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक नाका आसतना हे लोक आमचेर हें बुलडोज करूंक सोदतात म्हणून सनबर्न तो मागतलो सगळ्या कडेन अशीच ग्रामसभा घेवन पयले आमी आमचें डिक्लेरेशन दिवया. हात जोडून मागता सगल्यांनी जाता ते भाशेन आपल्या मोल हेजेर दाखोवचें. देव बरें. Dear sir, we the concerned Gram Sabha members of Local Village Panchayat hereby. So do you understand this letter? How do you treat this media? You have not confused the people of Lotoli. You have confused the people of entire Goa. This is not. I object to this. I have not confused the people. Yes. I have placed. Now majority लोग request करता. बड़ा Gram Sabha के लोग हैं क्या चल रहे हैं? आते हैं क्या नहीं? तो ऑपोज द ग्राम सभा सेक्रेटरी मेजॉरिटी की जानी पर ग्राम सभा का प्रपोजल रिगार्डिंग सरपंच फेस्टिवल. I request the suggestions of the people. See, on behalf of Sarpanch, I develop this festival in our village. So I request the villagers to give their effort. So villagers oppose the Sarpanch festival. So it is opposed unanimously.
future any proposal received from Sunburn organizers, then we will vote this Gram Sabha resolution. And I want to clear this, that no interference nor instruction have been received from our MLA, Sri Alexo Silveira, to support the Sunburn Festival proposed at IDC Peto Belgaum. It is not proposed. So that's what I have cleared. No proposal has been received. One thing I'm feeling happy is that the people have said no to Sunburn, which is fantastic. I salute you guys. But amongst these people also, in the last few days, I've had people coming and asking me, why are you against Sunburn? So my simple answer is, do you know what Sunburn is? And do you know the pros and cons that come along with Sunburn? I was told, you are saying you don't want Sunburn and there is already a problem in the village, floods, etc. I said, my friend, whoever you are talking, you have not heard what was said. The statement was that we already have these problems in our village. We do not want them magnifying. Tomorrow, none of you, I'm sure, will want your sister, your mother, or your daughter sleeping around with your study. And you who want Sunburn, have the guts to stand up, put your hand up and say, I want Sunburn in Lodhuri. Don't talk outside. That is not acceptable. This is not acceptable. Proposal second for this resolution. आणि स्पेशल उडासवर ज्यांना आयडीसी येयलो कुक्का शो मुवीज येयलो त्यांना तिका आयडीसी मुवीज लागलो ही वॉज प्रेजेंट देयर टू शो देम द प्लेस So we will send a letter to IDC. so see that the resolution whatever resolution is taken give it to all the authorities Yeah. We will send it to the concerned authorities. Besides the managing director and chairman, addressing to the managing director and chairman of IDC, to our MLA, Alex Silveira, because you also have after apply by the So second, third is to the tourism minister. Tourism minister, so that they don't get permission. regarding Sunburn and about जे भाषे आमगे विलेजेस सांगते भाषे आमगेली इंडियन सेक्रेटरी प्लीज नोट आमगेली extraordinary council meeting not voice up जायना because please note that meeting is called under section 61 please for a proposal Already noted. so that हम क्या फाले पौड़ी Under 6.1, under the authority of Sarpanch, because under 6.1, 1/5 Gram Sabha Yeah, that is noted. which is 250. So you have to say under the authority power of the Sarpanch. ओके कित्या एप्लिकेशन आनी कन्सिडर करपाची ना Second point. कोणी विलेजेस कितें उलयता जाल्यार उलयली ओके सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग Sunburn सगळे जाणते भाशेन Sunburn म्हाका दिसता वेल ऑफ लेटर घेवन न्हू म्हाका दिसता आमगे लोटले आनी आख्या गोंयांतूय जावपाक जाता तुमकां दिसता खूंय गोंयांत जावपाक Sunburn सांगते भाशेन Sunburn जायना कोण आनी कोणे आनी विदाउट तुगेले अल्कोहोल आनी ड्रग्स रावपो कोण नासना आमगेले 10 एकला 12 काम करता जाल्यार आमी कोण नाचले देखून जाम जाय घालू जाय बट यो पार्टी Sunburn पार्टी टील मॉर्निंग 5 o'clock 6 o'clock पासून चालू होताय म्हणतो 101% तिंगा क्लॅरिटी आहा की आनीक रिपोर्ट आहाय एवरी Sunburn हाडल्यान तेगेले कितें ना कितें जालो इवन डेथ जाल्ले आहाय आनी डेथ जाली तुका रिपोर्ट आहा गुगलाचेर मेळटा की ही डेथ
ड्यू टू ओव्हरडोस ऑफ अल्कोहॉल आणि ड्रग्स म्हणटोच हांव मागता आमगे पावस सगळी आवय बापूय ह्या ठिकाण टोमॅटो ह्या ठिकाण वस्तान पण तुय आमगे लोटलेलूच पूण हागे गोंयांत आमी जावपा दिवची न्ही सावको सोडून तूं हागे गोंयांत आमी जावपा दिवची न्ही थँक्यू व्हेरी मच